तू कसने म्हण कस्तुरी तुगेल हातगुण भारी लायकस गो. पूरा तरकारी कितले लायक दल्ला गो. पळोचक भारी खुशी दत्ता. दोंदाळ नुप्र मळरी चूकिना गो. तितले लायक आयला गो. कसन की तुगेल हातन जा दोस मारयती. तू भारी काम करता, घरा कामय करता, शण हे हितलय पळोवंक घेता. बारी जा दोस गो तुगेल हातन तो. जादू गीदू कसने ना वनमाल होन्ने अशी कोरक नवे कोरचे मिगेल पम्मुनु श्रद्धेर करता ती. कसने काम सांगला री भारी चंदुकोन करता ती. तंग कसन म्हणू गोत ना झाडा काम म्हणा भारी प्रीती. शाण करडून घालचे, उद्दा घालचे आणि पिकील पानपरा काढचे. यब्बा कितले झगरत घेतात गो तसवे. भारी खुशी दत्ता. कसं कोच सांग इतले प्रकष्ट कोरनू केल्लेलम्मी. पैरी ते सुब्रह्म मल घरा गेल पूर्ती तरकारी. ते बाईलंदलरी तक बुद्धी सांगची नवे. थ खंचिन मने बाईल में इश्कीती. तू जितले जोर केले रे तीन तुक 1 रुपये दिनी गो. ती दुड्डू दित्तल बाईल में निश्वे. स्वप्नांत सहित येऊन दिसना ती. तसल नमनेची ती. सम दबाई सुका म्हण गेलेल हाव. मीच ग्राचाराक विनायकन तेदना येऊ कवे. तगल तोंड पडून उतरबले हावे. तान म्हाका कितले पुरा हेल्प केला. तशें आसतना हे तरकारी खावा जगोडचे समनय म्हणू नुतयली. तो सोडलेल ना कसन विशय म्हण निमगिलो. हांव तोंड सोणी पाप तान म्हाका कितले हेल्प केला गो तसवे. पयर हांक जोर ताप आसिल वनमाल होन्ने. कोग मम्माल घरा कामा आपयले. कामा वचका तीचवे. कामा वचनी म्हळ्यार घर चलना. कसं कोच म्हणू कामा चमकल हांव. हाण विनायकन पाप मिगेल परदान 2 घंटे काम एक्स्ट्रा कोरनू म्हाका पूर्ती सांबाळ मेळटा केल्लो गो तसवे. त्या पुरा हेल्प केल्लो आसतना हांव तगल घरा बागला वचून जगोडचे समवे सांग. त्या हय गो कस्तुरी विनायक भारी चांग चल्लो. बंगरात असल गुणाचो. तसल आनमल पोट्टान तू असल पूतवे म्हण दिसता. कसे की मारे ती सोडी ग्राचर कंचकी परिहारदल म्हणू ಲ್ಯಾಕ್ आणि कसं करचे सांग. हो मिगेल ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ पंचायतीक दत्तस मो. होई रे विनायका बंगरात असेल चल्लो तक्के चांग चल्लीक पडो का म्हणून लेत सिरीन तम्मी. हांव मी जितल्या काम कोण गेनो सुखार अशी पडोचे जायना की म्हण तुमका. तोंडान मात्र तशी सांगचे मनान तो हरडीक देवका म्हण भारी आश असे नवे. ना बा हांव तसल चल्ल नाही बा. हांव सांगील होई की पट्टीक म्हणात तुपणी कळवे सावित्र का. होई गो तू सांगतना मग पूर्ती नंबिके नासिले. हंगाईल मगीर मारती मत्ती घुंतस. आमगे विनायक असल म्हणले किल नासिले. ती वनमाला ती वे हंक सपोर्ट करत म्हळ्यारी थू. वय अत्तशी प्रवलोचे कंचे चंदी चल्ली एद्राईल कुडले दाळ तकडे वत्ता नवे. तू म्हाका उलयतवे बद विषय उल्लोचक भुईवे म्हाका. हे ना गो आमगेल विनायक भारी चांग चल्ल गो. तशनी मोणाका तगला आनमन खंची चल्ली सोदून दवरला की कितकी. ना बा मिगेला ನಮ್ಮ खावा कष्ट दिना बा. म्हाका खंयची चल्ली जावका म्हणू हांव पुढे सोदून दवरला. अय्यो देवा इतले मुखार शिल्लवे हो चल्लीक पळून दवरले रे. कोण रे ती चल्ली. आज सद्याक सांगना वनमालका टाईम येईल तेन सांगता. त्या टाइमात आल तितले वग्गी येऊ रे. सावित्रका तू आता जागृती घेनी म्हणदल्लरी त्यांनी तो गई धावून वचून हरडिकोन घेऊन येता ती पळले. तशेनी दवचक हांव सोडतो गो पौर्णिमा बयली सोडयता. आत्तने घरा येऊ मागीर क्लास घेता का. आथंगी अद्रक है ना मने चलतस. तू उलट सोणू मागीर कसन उलयत तू. खंय उल्लो का की थंयच उल्लो का गो. आता घरा वचा. अय्यो सावित्र का वचून सोडलिवे. हाव आनी थोडे वेळू हे प्रगम्मत पळोवन येता. अर्जंट कसने ना रे विनायका केदने सांगका म्हण दिसकी सांग. आमकोटो वग्गी एकलायक जेवण घालय पळोया. आत्ता वचा वनमालका जेवण नवे जेवण कोण येऊया हॉटला वचा.
तीन सांगिल्ले तुगेल हॉर्डिके जेवण हॉटला जेवण नाही. हो मिगेल ಹೊರಡಿಕೆ जेवणा ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗಿಲ್ವೇ हाव भारी दड्डू अनिके सान्नवे ह्या प्रमाक ಮತ್ತೆ वचन बाबा बाबा भारी बुद्धवंतस रे विनायका. चेल्लेक पळोवन घेतला हरडीक जाऊ का म्हणता आता कसं नाही कळला काय कोणाला द्रक हे नाटक. कितले दिवस जातके तितले दिवस नाटक कर चोरू एक ना एक दिस ಇರ್ಕುನ್ ಪಣವೆ ते कसं की गादेस मो ಊರಿಗೆ ಬಂದೋಳು ಕೇರಿಗೆ ಬದ್ದೆ ಇರ್ತಾಳ म्हणून तशीची आदने फाई आमक सगळ्यांक काही विषय कळतनवे. हे कसं कस्तुरी अशी उलयतस म्हळरी विनायकन पळोवन येतील चल्ली दुसरी वे असं कसंदला दव मक्कित्ते ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕಲನಿ ಕಸ್ತೂರಿಲೆ मारामारी युद्ध पळोच्या मेळतनवे तितलं पूर्मक्क. हावनी घरावत गो कस्तुरी मस्त कामस तू हितला ಬಗ್ಗೆ वर्णन करचे पळोनु पळोका म्हण मग भारी आशिदल गो कसंदला दव म्हणू पूरा खाम तैन तैन तै सोणू हंग इल गो ಎತ್ತೈತೆ ಜಾಗೃತಿ ಸಿನ್ನ ಕೈ ಚಂದಕೊಂಡ್ ಪೊಳಂಗೆ हा होई कस्तुरका सीनन कशीस आता रामसत्रे आता काम पुरा करतास ती टीव्ही पळयत बसलींती. हो होईवे सीनन आता रामदल्वे असं देव होड राखलो हावे येतायते. हा बरी तुमगेल दोघाला गुल्लोचे दल्ले तुमके गोड चा वरे कोण हाणी रब्बती चा कोण हाडता नक्क गो कस्तुरी अनेक पण थांब चा पिवचक म्हणू येता आता वत गो घरान तो काम मस्तस गो पुरा काम थैन थैन सोडला हावे राती भितर पूर्ती समकोन्नु निदलरी मक्के लायक नीद मेळत गो नादलरी मद्रती ते काम करतस कदता येतायते. हावे अनेक दिवस येत कस्तुरका उसोत कोण गेनो तुमगे ते जेवणा काय येत दैत्वे आता होता हा दायत रे आणि कसं म्हणचे